नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे येवकार हांव गौरीश परबामणकर. सकाळच्यो खबरो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांत पयलीं नजर मारूया हेडलायन्साचेर. काँग्रेसीच्या युवा अध्यक्षपदाचो सोपूत घेतल्या उपरांत काँग्रेसीचे युवा आनी फुडारी वांगड्या बेरोजगारीक लागून काँग्रेस देंवले रस्त्यार. पुलिसांनी कांय वांगड्यांक घेतले ताब्यात. चिंबळकारांचो निशेध जातलो आनीक तीव्र. आमी आमची रणनिती वेळ येतकूच करतले जाहीर. मोलाच्या कामांक 25 कोटी रुपया गेले तरी खंय? चिंबाळकार मागतात जाप. तुयें हॉस्पिटल जीएमसीत लिंक करपाची मागणी सरकारान केली मान्य. बेगीनूच ओपीडी सेवा जातली चालू. फुडाराक काणकोण हॉस्पिटल लेगीत जीएमसीक लिंक करपाचो सरकार करता विचार. मुख्यमंत्र्याची माहिती. हडफडेचो तेन्नाचो सरपंच रोशन रेडकार न्यायालयात आयलो शरण. रेडकाराक हणजूण पुलिसांनी घेतला ताब्यात. उच्च न्यायालयान रेडकाराचो न्हयकारिल्लो अटकपूर्व जामिनाचो अर्ज. भाजपाचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन 30 आनी 31 जानेवारी घेतले गोंय दौऱ्याचेर. 2027 जावपी वेंचणुके विशीं दितले पक्षाक कानमंत्र. सुत्रांची माहिती. दाबोळे विमानतळ जावचो ना बंद. मंत्री माविन गुदिन्होचो टॅक्सी चालकांक आश्वासन. गोंयांतल्या पर्यटनाक दाबोळी आनी मोपा हे दोनूय विमानतळ म्हत्वाचे, सांगता मंत्री माविन गुदिन्हो. आनी आतां खबरो विस्तारात. राज्यांत वाडत आशिल्ल्या बेरोजगारीचो निशेध करपाक बेरेस्तारा काँग्रेसीचे युवा फुडारी जे आसात ते रस्त्यार देवले आनी गोंयच्या तरणाटे मदीं वाडत आशिल्ल्या ह्या बेरोजगारीक लागून भाजप सरकारान दुर्लक्ष केल्ल्याचो दावो केलो. असो आरोप करीत काँग्रेसीन हो मोर्चा काडलो आनी बेगोबेग दुरुस्तीची पावलां जर उबारूंक ना जाल्यार आंदोलन चड खर करपाची शिटकावणी लेगीत काँग्रेसीन दिल्या. बिरेस्तारा युवा काँग्रेसीन बेरोजगारी आनी म्हारगाये आड पणजे मोर्चा काडलो. आल्तीनच्या मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्याकडेन वचपा खातीर भायर सरिल्लो मोर्चा पुलिसांनी पणजे आडायलो. स्थितीचेर नियंत्रण दवरपा खातीर पुलिसांनी कांय कार्यकर्त्यांक ताब्यात घेतले. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, पक्षाचे सहप्रभारी अंजली निंबाळकार, युवा काँग्रेस अध्यक्ष अर्चित नायक आनी हेर कार्यकर्ते मोर्चात वांटेकार जाले. ह्या वेळार व्हडा संख्येन पुलीस फौज तैनात आशिल्ली. मुख्यमंत्री हांच्या नेतृत्वाखाला सरकार हुकुमशाय मार्गान काम केल्ल्यान सगळे कडेन दादागिरी चल्ल्या. बेरोजगारी वाडिल्ल्यान ताचो निशेध करपा खातीर मोर्चा काडलो. शांतिकायेन केल्लो हो मोर्चा पुलिसांनी दादागिरीच्या मार्गान आडायलो. लोकशायेत शांतपणान निशेध करपाचो अधिकार दर एकल्याक आसा. हो अधिकारूय गोंयांत ना अशें युरी आलेमावान म्हटले. गोंयांत आयज बायलां सुरक्षीत ना. बेरोजगारी वाडत आसा. बायलां सुरक्षीत नात हाची मोर्चा आडोवपी बायलां पुलिसांक लज दिसपाक जाय अशें अंजली निंबाळकार हाणें म्हटलें. युवा काँग्रेसीच्या सोपूतविधी सुवाळ्या उपरांत दनपारा बेरोजगारीचो निशेध करपा खातीर मोर्चा काडिल्लो. The unemployment problem, the corruption, the scams. And आज jenna she's an ex-MLA. She's an ex-MLA. The way our in charge is being handled. Or I can say this is basically working on the dictatorial rule of Dr. Pramod Sawant. Democracy protest करपाचो आमचो राईट हो हक आणि या हक्कापासून जो डिक्टेटोरियल सरकार चलता. द पुलीस हॅव फेल्ड. आज गोंयांत जो क्रायम जाता, रेप जाता, मर्डर जाता, डेकॉयटी जाता, हो सरकारूय न्हिदलो. आज जे राईट आमी आज प्रोटेस्ट करता फॉर द राईट्स ऑफ द पीपल. आणि आज म्हाका दिसता युथाचे भुरगे मुखेलमंत्री लागीं सांगताले जे जॉब स्केमा विरुद्ध, जे अनएम्प्लॉयमेंटा विरुद्ध. आज जे हिंगा मुखेलमंत्रीक सांगपाक सोदता हायेस्ट अनएम्प्लॉयड स्टेट इन द कंट्री हो सरकार कितें आहा. मुखेलमंत्री आज आणि ह्या पद्दतीन जेन्ना आज एक प्रोटेस्ट, दिस इज आवर राईट. या आझाद मैदानान कितलेशे लोक मेले. या राईट चोरी चोयल्यार ही हुकुमशाय, ही दादागिरी या बीजेपी सरकारान दोतोर प्रमोद सावंतान बंद करपाक जाय. वी आर फायटिंग फॉर द राईट्स ऑफ द अनएम्प्लॉयड यूथ, against corruption, against crimes, against murders. And पुलिसांक हिंग धाडाय, दादागिरी कोताय. There is no system. We were going there to protest. We asked for a permission. They denied it. So when will the chief minister realize the aspirations of the youth? मैम सिंपल है. हम लोग आज यूथ कांग्रेस की तरफ से सीएम के घर पे संवैधानिक रूप से जो हमारा हक है उस हक के हिसाब से सब लोग मिलके
शांतिपूर्वक सीएम को मिलना चाह रहे थे, ये पूछने के लिए कि आज जो युवा कांग्रेस हो या यूथ हो जो गोवा का है, उसको आज नौकरी नहीं मिल रही है, करप्शन जो हो रहा है, महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है, उसको लेके हम लोग आज गोवा की आवाज उठाने के लिए, क्योंकि सीएम ने असेंबली में भी जो यूरी जी हमारे एलओपी है उनको भी आंसर्स बराबर से नहीं दिए हैं, और वो आंसर अब जनता रास्ते पे उठ के उनसे मांगना चाह रही है। उसके लिए ये पुलिस आगे करके जो हमें असंवैधानिक रूप से रोका जा रहा है, क्यों पुलिस, क्यों डर किस बात का है? सीएम को, उसके मिनिस्टर्स को डर किस बात का है? इतनी पुलिस क्यों लगाई है? क्यों पुलिस लेडी यूनिफॉर्म्स लेके हमें इतना रोक रहे हैं? आज वो लेडी यूनिफॉर्म में जो लड़की है, आज उस लड़की को भी दर्द होना चाहिए कि आज जो अत्याचार महिलाओं पे प्रमोद सावंत कि ऐसी औरतें आज यूनिफॉर्म पहन के हम जैसे महिलाओं का रक्षण नहीं कर पा रही है। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बुधवारा चिंबलकार आणि मुख्यमंत्र्यांची प्रस्तावित युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभावयल्यान बसका जाल्ली. मात चिंबलकारांनी ह्या बसके उपरांत खर तिडक उक्तायल्ली. मुख्यमंत्र्यान बसकेत 25 कोटी ह्या युनिटी मॉलाक खर्च जाल्ल्याचे सांगिल्ल्यान चिंबलकारांक शॉक बसलो. हे 25 कोटी खंय खर्च जाले हे अजाप जाल्ले जे उतर आसा ते तांकां दिसपाक लागले. अजाप जाल्ले चिंबलकार मागीर जाप मागपाक लागले. फाटले कितलेशेच दीस जाले चिंबलकारांचे प्रस्तावित युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ नाका म्हूण खर आंदोलन चालूच आसा. मात अजून मेरेन हो प्रस्न तडीक लागना. बुधवारा चिंबलकारांनी मुख्यमंत्र्या वांगडा बसका घेतिल्ली. मुख्यमंत्र्यान खंय तांकां फकत 20,000 चौखण मीटर सरकारी जमनीची गरज आसा म्हूण सांगिल्ले, पूण पर्यावरण संवेदनशीलते कडेन दुर्लक्ष केल्ल्यान थळावे तिडकले. 25,000 चौखण मिटरा वयर बांदकाम केल्यार वाठार नश्ट जातलो अशें थळाव्यांचे म्हणणे. आरटीआय 9 माळ्याच्या बांदावळीची येवजण दाखयता, तरी लेगीत सरकार फकत 4 माळ्याचो दावो करतात. जाल्यार ही 9 माळ्याची बांदावळ कोणा खातीर? कुसकुटा इतले लेगीत काम जावंक ना जाल्यार 25 कोटीचे खापर सरकार चिंबलकारांच्या माथ्यार फोडपाक सोदतात वय? मुख्यमंत्र्यान हाजी जाप दिवची, चिंबलकारांचे मागणे. काल आम्ही सीएमांक मेळ्ळे. जशें तेणी आमकां आमच्या 15 तारखेच्या एजिटेशनाच्या वेळार एक उतर दिल्लें की 2 दिसांनी आपूण तुमच्या बरोबर चर्चा करता म्हणून. आमकां आशा आसली की ते आमचे कडेन खूप सकारात्मक रित्या आमकां कितें बरी खबर दितले म्हणून. पूण जशें आमी काल तांकां मेळ्ळ्या उपरांत तुमकां सगळ्यांक सांगिल्लें आसा की आमच्या मुख्यमंत्र्यान आपलो शब्द पाळूंक ना. आमची सगळ्यांची निराशा केली. ताणी परतून तेच टुणटिणय वाजयलें आणि सबंद गोंयकारांचो असो समज करून दिलो की हांगासर या तळ्यार या वेटलँडान 4.5 लाख जमीन आसा आणि आम्ही सरकार हांगासर मागता कितकी जागा फक्त आणि फक्त 20,000 स्क्वेअर मीटर. तो प्रकल्प रद्द जावपाक शकना म्हणून कोणाच्या बापायचो फात रे हो, कोणाच्या बापायचो फात? इतकी तुम्ही मिजाज उलयता? धाडस कशें जाता तुमकां इतकी मिजाज उलोवपाक? जर तर तुम्ही म्हणटा 25 कोटी तुम्ही खर्च केले म्हणून आता
सगळे सोशल मीडियाचे हांगासर सगळे बसलेले आसा, प्रेस मिडिया बसलेली आसा, गेट ओपन आसा. वचून साधो कॉमन मनीस सुद्धा तो पळयतलो. ते 25 कोटीचे काम झालं, ते 25 कोटीचे काम ते कोणाक म्हटलेला मारता. आणि जर तर तुम्ही स्टील स्ट्रक्चरूच जर हांगासर उबो जर करता आसत, तो तुझ्यानी खंय व्हरून घालपाक जाता. फाल्यां म्हणटलो तूं ना 25 कोटीचे हांगासर न्ही, 25 कोटीचे आम्ही ऑर्डर दिवन दवरलेली आसा मटेरियलाची, कामाची, जे कितें करतलो त्याची. त्याचे सगळे परिणाम आम्ही कित्याक भोगपाचे, चिमलकरांनी कित्याक भोगपाचे, याचे उत्तर आमकां मुख्यमंत्र्यांनी दिवचें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. तुवें हॉस्पिटल जीएमसीत लिंक करपाचो सरकारान निर्णय घेतला. रोखडोच दोतोर आनी हेर कर्मचाऱ्यांची बेगोबेग नेमणूक हांगासर जातली अशें भलायकी जोड सचिव डॉ प्रणव भट हांणी अधिसुचोवणी जारी केला. तुवें हॉस्पिटल जीएमसीत लिंक करपाची मागणी सरकारान मान्य केला. तशेंच बेगीनूच ओपीडी सेवा लेगीत सुरू जातली आनी फुडाराक काणकोण हॉस्पिटल लेगीत जीएमसीक लिंक करपाचो सरकार विचार करता अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिल्या. नोटिफिकेशन इश्यू जावपाचो आहा पळय, ते जाला आसतना खबर ना म्हाका. सांगला आमी फायल ऑलरेडी सायन जावन गेल्ली आहा. डिमांड आशिल्ली सगळ्यांची की तुवें हॉस्पिटल खूब पयस आसल्या कारणान जीएमसी कडेन लिंक जावचें. ऑलरेडी तें लिंक करपाचें ठरलां. हेल्थ मिनिस्टरांनी आमचें स्टेटमेंट काडला तेजें की तें लिंक जातलें म्हणून. ऑलमोस्ट थंयच्यान ज्यो ओपीडी ज्यो जावपाक जाय इनिशियल स्टेजीच्यो त्यो ओपीडी सुरू जातल्यो आनी इन लॉंग रन ओटी सुरू जातली. बाकीचे सगळे ह्या पद्दतीत करतले. इन फ्युचर तशाच पद्दतीत काणकोणाचें लिंक करपाक जाय आमकां. ओके, सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट जी सर्विसीस एट द रिमोटस्ट विलेज लोकांक मेळच्यो, बऱ्योच ऑफिसीस मेळच्यो, ही संकल्पना तेच्या खातीर. उच्च न्यायालयान अटकपूर्व जामिनाचो अर्ज भायर मारल्या उपरांत बेरेस्तारा हडफडेचो तेन्नाचो सरपंच रोशन रेडकार म्हापशा न्यायालयात शरण आयलो. उपरांत हणजूण पुलिसांनी रेडकाराक ताब्यात घेतलो. त्या उपरांत न्यायालयान रेडकाराक 7 दिसांची पुलीस बंदखण फर्मायल्या. 6 डिसेंबराक हडफडेच्या बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण आयिल्ले. उपरांत 7 डिसेंबराक पुलिसांनी तेन्नाचो सरपंच रोशन रेडकाराक चौकशे खातीर पुलीस स्टेशनात आपयिल्लो. त्या वेळार सुमार 100 लोकांचो जमाव घेवन पुलिसांचेर दबाव घालपाचो आनी तपासात अडथळे हाडपाचो यत्न केलो. आदले सरपंच रोशन रेडकर पंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांचेर आनी संबंधितांचेर प्रभाव घालपाचे स्थितीत आशिल्ले. देखून तो साक्षीदारांक धमकावंक शकतालो वा तांचेर प्रभाव घालूंक शकतालो आनी पुराव्यात हस्तक्षेप करूंक शकतालो. देखून बुधवारा उच्च न्यायालयान रेडकाराचो अटकपूर्व जामिनाचो अर्ज भायर मारलो. उपरांत बिरेस्तारा सकाळी रोशन रेडकार स्वता जावन म्हापसा न्यायालयात शरण आयलो. सध्या हणजूण पुलिसांनी ताका ताब्यात घेतला. शुक्रारान ताका न्यायालयान हाजीर करतले. Kind of they claim that they have arrested him in the remand application, which we said that since morning they had surrendered ourselves. That equals to arrest, so I cannot be arrested for the same offence twice. That is the point which we raised, and they were seeking 14 days custody. So judge is considering all this objection, given a 7 days custody for them, police custody. So तुम्ही argue केले, that argument. No, only this, they were seeking the custody on a, our contention was that they are seeking the custody on an illegal arrest. They cannot arrest me again. They have morning already arrest केलं मला. After surrender करून कोर्टाकडे, that equals to arrest under section 43 and 41 of BNSS. So म्हाका परत अरेस्ट करू शकना त्याच्यात एका. क्वेश्चन रेज केल्लो की ताका ऑलरेडी पयलीं कोर्टान अरेस्ट केल्लो, सरेंडर जाला तो, आनी मागीर ताका पुलीस परत अरेस्ट करपाक शकना. पूण आमचो मागीर तेजेर क्रॉस आर्ग्युमेंट आमी केले आनी कोर्टान ते कन्सिडर केले आनी ताका 7 दीस पुलीस कस्टडी आतां सद्या ग्रांट केला. बोच फायर ट्रेजेडी आरपोरा हाचे जे इन्व्हेस्टिगेशन आसा हाचो आयज एक व्हडलो दीस जावन आसा. कारण फाटल्याच दिसांनी पळयल्ल्या प्रमाणे पुलिसांनी हातूंत इन्वॉल्व जे सगळे एक्यूज 10 एक्यूज आशिल्ले हांकां अरेस्ट केली आनी ह्याच रिलेटेड जे 11वे आरपोरा पंचायतीचे सरपंच एक्स सरपंच रोशन रेडकर आसा हांच्यांनी आयज सकाळी येवन म्हापसा JMFC कोर्टान स्वताक सरेंडर केलेले आसा. जेन्ना तेंच्यांनी येवन कोर्टान सरेंडर केले तेन्नाच ताबडतोब त्या मागीर अंजूचे जे पुलीस आसा तांच्यांनी तांची कस्टडी घेतली आनी जेन्ना सांजचे तांकां रिमांडा खातीर परत म्हापशा जेन्ना JMFC कोर्टान प्रोड्यूस केले तेन्ना कोर्टान तांकां 7 दिसांची जी पुलीस कस्टडी आसा ती दिलेली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर म्हापशेच्यान विणा मांद्रेकार.
भाजपाचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हे 30 आणि 31 जानेवारीक गोंय दौऱ्याचेर येतले. ह्या 2 दिसांत भाजपाच्या कार्यकर्त्यांक ते मार्गदर्शन दितले, तशेंच तांची आमदार आनी मंत्र्यां वांगडा लेगीत बसका जातली. 2027 जावपी विधानसभा वेंचणुके विशीं ते पक्षाक कानमंत्री दितले अशी माहिती सुत्रां कडल्यान मेळटा. दाबोळे विमानतळ बंद जातलो अशी वावडी पातळिल्ल्यान टॅक्सी चालकांच्या उदरनिर्वाहाचेर प्रश्न उप्राशिल्लो. ह्या फाटभुंयेर येल्लो ब्लॅक युनायटेड टॅक्सी असोसिएशनान येरादारी मंत्री माविन गुदिनोची भेट घेतली. तशेंच येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन ह्या नव्यान वेंचून आयिल्ल्या तांच्या अध्यक्षाक लेगीत परबी भेटयली. त्या उपरांत दाबोळे विमानतळ केन्नाच बंद पडचो ना अशी तांकां खात्री दिली. युनायटेड टॅक्सीमॅन युनियन आमच्या दाबोलीम एअरपोर्टार आसा. हालींच त्यांची इलेक्शनां जाली आनी आमचो नवीन निर्वाचक प्रेसिडेंट आमचे प्रभाकर गाड ते निवडून येयले आसा आनी फूल तेंची हिंगा कमिटी आसा, इन्क्लुडींग सायनाथ जे जनरल सेक्रेटरी आसा, बाकीचे तेंचे ऑफिस बेरर आसा आनी सगळे आसा आनी ते युनियनमसली तेंचे फूल पॅनल निवडून येयल्ले आसा. ते म्हाका थँक्यू म्हणपा येयला. हाल्ली दाबोलीम एअरपोर्टा लागून आमी युनियन डिफेन्स मिनिस्टर बाब राजनाथ सिंगा मेळ्ळे, मान्य मुख्यमंत्र्या बरोबर. ताका लागून ते आमची न्यू कमिटी येयला, एक भेट म्हूण दिवपा येयला. तेच बरोबर थँक्यूय म्हणपा येयला. हांव तांकां इतलेंच सांगतालो, दाबोलीम एअरपोर्ट केन्ना क्लोज जावपाचें सपनान सुद्दां तुमी चिंतनाका. जे पर्यंत हांव आसा आनी आमी एक परमनंट सोल्युशनूय काडपाक केल्लें आसा. म्हाका एक फॉलो अप ट्रिपूय करची पडटली मान्य डिफेन्स मिनिस्टर आनी सिव्हिल एविएशन मिनिस्टराक मेळपाक. आनी तेन्ना तेणे आमकां मार्ग दाखयला कशें परमनंटली ते क्लोज जातले ते. परत आमी ताका मेळटले. सो तांकां इतलेंच सांगपाक सोदता की तुमी कांय तशी काळजी करपाची गरज ना. ते थोडे जाण म्हाका सांगताले तांकां एक एकदां न्हीद सुद्दां पडना म्हूण की दाबोली ना जाल्यार कितें जातलें काय म्हूण. दाबोली एअरपोर्ट तांकां जाणवे आसा आनी आसपा जाय. एनादर 250 crores आतां आनी 2 एरो ब्रिज घालता, आनीकूय मॉडर्नायज करता आनी तेंचे फ्युचर प्लॅन आसा रेल्वेज वयल्यान एक ब्रिज घालून दुसरे सायडीन थिंगाय ते पार्किंग करपाक. राजन स्टेटर आहा थिंगा भायर म्हणजे आनी जायती सुविधा दिवपाक. तांकां जायती सुविधाय मेळना टॅक्सीवाल्या बाकीच्या. ते सगळे आमी उलयत आसा तेंकडे. अल्टिमेटली ते जातले जाल्यार दाबोलीम एअरपोर्ट उरलो अशें जालें न्हू, कोणूच हें करपाक जायना. एअरपोर्टा बद्दल जो विशय हाय लेवलार मांडला आनी तो एअरपोर्ट कंटिन्यू दवरलो, ताका लागून आमी सराक थँक्यू म्हणटा. सगळ्यात पयलीं हांव आमच्या मिनिस्टराक थँक्यू म्हणटा. आनी आमकां सर टॅक्सीकारांक एकूच विश्वास आसा की आनी गोंयच्या लोकांक विश्वास आसा की दाबोली एअरपोर्ट सर्वायव कसो कोण करीत जाल्यार तो मागीर सर्त करूंक शकता म्हणून. हालींच फाटल्या दिसांनी कितले आवाज येयल्लो की दाबोली बंद जाता. सो सगळ्यात पयलीं वी आर द मेन स्टेक होल्डर आनी मिनिस्टरान आमकां सदां एक नांव दिल्लें आसा की वी आर द एम्बेसेडर्स म्हणून. ते प्राउड आमकां नांव टॅक्सीकार म्हणजे आमकां एम्बेसेडर नांव दिवपी मिनिस्टर आमकां. सो एकूच आमच्या अध्यक्षान सुद्दां सांगिल्लें सर की सर आमकां एक राती न्हीद पडना कित्याक फाल्यां उठून सकाळी एअरपोर्ट परतो बंद जातलो, मातशें न्यूज बी येत जाल्यार आमकां आमी कितें पोट पडटलें. सो आमी हालीं ह्या दिसांनी पळयलां, आमी सोशल मिडियाचेर पळयता, प्रिंट मिडियाचेर पळयता. सर मिनिस्टर स्वता चीफ मिनिस्टर वांगडा आसलेलो, डिफेन्स मिनिस्टराक मेळ्ळे आनी बऱ्यांतले बरें आमकां सरान एक उतर दिला की दाबोली हो कसो आपूण आसल्यार कसो बंद जावन दिवचो ना. अर्चित नायक हांणी काँग्रेसीच्या युवा अध्यक्षपदाचो सोपूत घेतलो. अखिल भारतीय युवा काँग्रेसीचो अध्यक्ष उदय भानून अर्चित नायकाक अध्यक्षपदाचो सोपूत दिलो. 2027 वर्साच्या विधानसभा वेंचणुके खातीर युवा काँग्रेसीच्या पदाधिकाऱ्यां खातीर 20% तिकेट मागयतले आनी तिकेट खातीरूय ते झगडटले अशें गोंय काँग्रेसीचो युवा अध्यक्ष अर्चित नायकान सांगलें. 27 इलेक्शन आसा, हो कदाचित डिसेंबर सुद्दां जातले. 20% तरी तिकेट विधानसभेत हांव आमचे युथ काँग्रेसच्या ऑफिस बेररा खातीर मागतलो आनी तुमच्या कडेन हांव गरज पडल्यार तुमच्या बरोबर सुद्दां झगडटलो. आमचे आय बिलीव दॅट एक एटलिस्ट 100 आमचे युथ काँग्रेसचे कार्यकर्ते, युथ काँग्रेसचे ऑफिस बेरर रेडी जावचे टू लीड गोवा इन द फ्युचर. जावं ते लोकल सेल्फ गव्हर्मेंटान जावं, म्युनिसिपालिटी जावं, पंचायती जावं, असेंब्लीन जावं, ते MP जावं. म्हाका एटलिस्ट एक 100 तरी मिनिमम युथ काँग्रेसीचे ऑफिस बेरर खंय ना खंय तरी इलेक्शन लडून ना ऑर्गनायझेशनान मोठ्या पदाचेर रावपाक जाय ही म्हाजी मनांतल्यान इच्छा.
गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष लेविन्सन मार्टिन्स हांणी लग्न सुवाळ्या वेळार रातचे 10 वरां मेरेनूच म्युझिक वाजोवपाक मेळटलें अशें विधान केल्लें. ताच्या ह्या विधानाचेर समाजीक कार्यकर्तो वॉरेन आलेमाव हाणें खर टिका केल्या. हे नेम फक्त थळाव्यांकूच कित्याक लागू करतात? काय दर्यादेग वाठारांत जाल्यार रातच्या वेळार चलपी पार्ट्यांनी व्हड आवाजांत म्युझिक वाजयता तांकां कशी मेकळीक मेळटा असो प्रश्न वॉरेनान विचारला. काल गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान चेअरमॅनान एक मिस्टर लेविसन मार्टिन्सान एक स्टेटमेंट काढलो की बियॉन्ड 10 o'clock म्युझिक शुड बी स्टॉप्ड इन गोवा, एंटायर गोवा. दॅट इज द नॉइज रेग्युलेशन्स ऍक्ट. आय वॉन्ट टू क्लिअरली अंडरस्टँड what exactly are the rules, or do these rules, a rule of course गोंयकारांकू अप्लाय जाता जाल्यार do these rules are only for Goans and the locals, and these rules do not apply to people from Delhi, Maharashtra, Haryana and the other states? Because आयज हांव हिंसार पासून दिता when a local the weddings are काजरांक, as Levinson clearly mentioned that weddings music has to be stopped by 10 p.m. If today we go to the north of Goa, towards Asagaon, towards Sukur, towards Kalangut, Arpora, Vagator, Anjuna, Morjim, music is being played till sunset, sunrise. 6-7 देखून म्युझिक येताय आणि हिंगा आमच्या साश्टीन वा आमच्या गोंयकारांक जेन्ना काजरां जाताय तेन्ना म्युझिक कित्या बोंदा? Is Levinson paid a separate fee? Levinson chairmanak हांव डायरेक्ट विचारता, तुका सेपरेट टॅक्स दिवपा पडटा म्युझिक मुखार काडपाक? तू हुंयच अधिकारान आनी हुंयच रायटान तू म्हणटा की गोंयकारांनी काजरां 10 बंद जावपा जाय? तुका हे हरियाणाचे, दिल्लीचे आनी ते तेमगे सेपरेट टॅक्स मेळटा, तुका प्रायवेट टॅक्स मेळटा तुका? सांगे नगरपालिकेत नितळ भारत मोहीम पुरायपणान अयशस्वी थारल्या. सांगे नगरपालिकेच्या इमारतींतली भौशीक शौचालयांचेर सारकी देखरेख नाशिल्ल्यान थंय सामकी घाण उप्राशिल्ली आसा. धक्को दिवपी गजाल म्हटल्यार त्याच इमारतींत शिशू वाटिका आसा, तशेंच लागसर खाजगी शाळा लेगीत आसा. त्या दुशीत वातावरणाक लागून ह्या भुरग्यांचेर त्यांच्या भलायकीचेर परिणाम जावपाची शक्यता आसा असो प्रश्न थळाव्यांनी उपस्थित केला. सांगे नगरपालिकेत इमारतींतले भौशीक शौचालय म्हळ्यार काळजाक पीळ घालपाची गजाल जाल्या. पण सध्या हांगा फक्त पुरुशेपणाचो राजवट जाल्लो आसा. देखरेखीच्या उणावाक लागून ह्या शौचालयाची परिस्थिती खूप वायट जाल्या आणि पुराय वाठारांत घाणयाळो वास पाताळ्या. काळजाक धक्को दिवपी गजाल म्हळ्यार त्याच इमारतीत शिशुवाटिका आसा, तशेंच लागसार खासगी शाळा आसा. गरज नासतना ही सान भुरग्यां ह्या परिस्थितीक बळी पडल्या. इतलेंच न्हय, थळाव्या लोकांच्या म्हणण्याप्रमाण परत कागाळ करून लेगीत कंत्राटदार त्याच्या कडेन दुर्लक्ष करता. कंत्राटदाराच्या ह्या दुर्लक्षाक लागून विद्यार्थ्यांच्या भलायकेचो खेळ चलता अशे आरोप थळाव्यांनी केला. आता सांगे नगरपालिका प्रशासन या कंत्राटदाराचेर कारवाई करून हे शौचालय नितळ करतले काय ना होच प्रश्न सांगेच्या थळाव्यांनी उपरासला. हांगा पळय कोण आसा ते मॅनेज करपी कोण आसा पळय ते कोणूच ना. हांगा लोक येता वयता, लोक आपल्या भशेन पूण ती बुरशी जाल्या. कोणी येता कोणी वयता कितें हे करून, पूण ती बुरशी जाल्या. बुरशी जावपाक कारण कितें? हांगा कोणी मेंटेन करपाक कोणी आसूं जाय आसलो न्हू. आतां मेंटेन करपाक कोण ना. आतां तूं हांगा पळय हे बोर्ड मारले कडेन आसा, आनी मेंटेन बाय सुलभ इंटरनॅशनल हे सोशल सर्वीस हे म्हणून सांगलां ऑर्गनायझेशन. म्हणजे हे खंयचें ऑर्गनायझेशन? आनी तेजेर ऑर्गनायझेशन बरयलां, टायमींग बरयलां 4 to 10 कितें अंडर मारगांव म्युनिसिपल कावन्सील एजंडर म्हणून बरयलां. पूण एजंडर आतां थंय कोणूच ना कितें. पूण हेजेर कोणूच ना, हेजेर लक्ष कोणें घालपाचें? आनी खास करून ही सांगे म्युनिसिपालिटीच्या पोंदां आसा म्हणटा हे म्युनिसिपालिटीन हेजेर लक्ष घालपाक जाय आसलें न्हू. हो कॉन्ट्रॅक्टर बाबा खंय कितें बाबा तुमी कितें टेंडर दिला काय ना हेंय कळपाक जाय. आतां कॉन्ट्रॅक्टराक फोन केल्यार कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा ना आसा, विचारता, हें करता तें करता म्हणून कॉन्ट्रॅक्टर सांगता. म्हणटकीर हांव कितें म्हणटा, त्या कॉन्ट्रॅक्टराक म्युनिसिपालिटीन सगळे आनी हें करून मिटींग घेवन कितें हें करून ताका आपोवपा जाय आनी मिटींग घेवपा जाय तेजे कडेन हें कितें म्हणून, आनी ताका कितें म्हणटा विचारूं जाय म्युनिसिपालिटीन कांय लक्ष घातलें ना. म्हणटा हांव म्युनिसिपालिटी कडेन मागता कितें तुमी त्या कॉन्ट्रॅक्टर हो पळय जो कोण आसा हो कॉन्ट्रॅक्टर कितें ताका आपया आनी ताका कितें म्हणटा विचारा कशें कितें हें तें म्हणून.
म्हणटा हें बुरशीपण अशें कोता येता. आतां दुसरी म्हणल्यार हांगा पळय हें बुरशीपण आनी उदक सांठोवन उरलें, माती गोबर हें कितें जालें कितें तितून डेंगू मलेरिया कितें पूण जावपाक शकता कितें. आनी नियर बाय हांगा कशें आहा, दोन इश्कॉल आसा, एक सायडीन एक इश्कॉल आहा, थंय इश्कॉला भुरगीं आहा यो वच करता. आनी हेच बिल्डिंगे फाटल्यान एक ल्हान भुरग्यांक शिशुवाटिका आसा. म्हणटा ही हळशीक हे शिशुवाटिका भुरगीं ल्हान भुरगीं आसा, मागीर ती इश्कॉला भुरगीं आहा, तांकां कितें हें दुयेंस जाल्यार जबाबदार कोण. म्हणटा हेजेर ह्या प्रशासनान हेजेर लक्ष घालपा जाय. आनी हें कितें म्हणटा हे कॉन्टेक्ट हें आसा म्हणटा कॉन्टेक्ट डिलॉस जालो ना, म्हणटा हेका हाडून चवकशी करपा जाय. आनी हे सांगे म्युन्सिपालिटीन हेजेर जास्तीत लक्ष घालून हे तेका हाडून कितें म्हणटा निवळ करपाचें कितें तेजेर निर्णय घेवपा जाय. ही आमची सांगे म्युन्सिपालिटी कडेन मागणी. गोमंतक टीव्ही खातीर प्रितानंद कुर्डीकार. सांगेच्या वाडे कुर्डी वाठारात बेकायदेशीरपणान चिरेखणी चालू आसात. ह्या चिरेखणीक लागून सैमाची नाशाडी जाता. ही बेकायदेशीर चिरेखण चलोवपाक सरकारी अधिकाऱ्यांनी लेगीत ताका तेंको दिल्ल्याचो आरोप थळाव्यांनी केला. तेन्ना सरकारान ह्या प्रकारांत लक्ष घालून संबंधिताचेर कडक कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. ह्या 8 दिसांक एक 10 दीस 15 दीस हांव पळयतां की पेपराचेर म्हणात मोबायलाचेर म्हणात की सांग्यार जें आसा इलिगलिटी हेजेरूच चडशें आज मोबायलाचेर पळोवपाक मेळटा की सुरवात आमचे पिल्ल पंचायतीक थंय मोठी चिऱ्यांची इलिगलिटी येयली. मागीर तुगे आमची कुरपी जी आसा थंय आमचो वाडी पंचायत हेजे इलिगलिटी येयलें कळ्ळें तुका. काल पयर आमची खंय मलगंद येयलें. कांय फाटले 4 दिसांनी आमची रेंव जे आसा तेजे इलिगली येयले. आनी दुसरी काल पयर हांगा की रिवण जे आसा कितें थंय बोटी पळयल्यार थंय इलिगलिटी चलता कितें. पूण अशें एक दिसता ह्या म्हयनेभर की इलिगलिटी सगळ्या चलता. आनी ही इलिगलिटीचेर जी चलता ह्यो चिऱ्यांची मायनी मागीर आमगेले रेंव काडपाचे न्हंय कळ्ळें तुका. हांगा पर्यावरणाचें लुकसाण जाता कितें. हांगा लोक जे रावतात कितें त्या पर्यावरणाचेर त्रास जावन तेजो धूल जो आसा कितें वेगळे वेगळे जे आमची हें आसा कितें शेती बागायती हेजे वयता आनी थंय शेतकऱ्यांक सुद्दां लुकसाण जाता कितें. तिसरी गोश्ट कितें आज ही इलिगलिटी जाल्ल्यान कळना तुका सरकाराक हेजेर कांयच रेवन्यू म्हणटा तो मेळना कितें. हे भितरल्या भितर खंयच्यान कशें वापरता आनी खंय नाच करून उडयता आनी हेजो लॉस जो आसा हो सरकाराक तिजोरीक वयता आनी आमकां लॉस जाता कितें. म्हणून ती इलिगलिटी बंद जावपा जाय. ह्या आशिल्ल्या सकाळच्यो खबरो ह्या बुलेटीन मेळ्ळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात.